Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. Thank you for being here. May God bless you and your family. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, म्हाका शुभ वर्तमानाची लॉज दिसना, कित्याक तें भावार्थ धरतल्या सगळ्या मनशांक पयलीं जुदेवांक पूण ग्रीकांकूय तारण दिता तसली देवाची सोक्ती. भावार्थाक कसो पावयता तें दाखोवंक देव कशे भाशेन पवित्रपण दिता तें तिचे वरवीं परगोट जाता. तर अशें बरयलोलें आसा, प्रमाणीक मनीस भावार्था उद्देशी जिवीत जोडतलो. खरेंच सोत खोटेपणी दामून धरतात तसल्या देव धर्म नासलेल्या मनशांच्या सर्व खोटेपणांचेर देवाचो क्रोध स्वर्गार तावन देंवलोलो दिश्टी पडून येता. कित्याक देवा विशीं जें वळखूंक जाता तें तीं बरीं जाणोत, कित्याक देवानूच तांकां तें उक्तें केलां. तर पळोवंक जायनात ते ताचे गूण, ताची अगणीत पदवी, तशें देवपण. संवसार रचला ते मेरेन ताणें केल्यात त्या वस्तू उद्देशीं गिन्यानाच्या दोळ्यांक निवळ दिश्टी पडटात. देखून त्या मनशांनी आपल्या कर्तुबांचे कसलेंच नीब लावंक जायना. त्याच पासत देवाक वळखूनय ताका देव कसो तांणी मान दिलो ना, ताचे उपकारूय आटयले नात. पूण तांचें चिंतप पोलकें जालें आनी तांच्या मुर्ख्या गिन्यानार काळोख आयलो. तर आपूण शाणी म्हूण समजतालीं तीं केण्ण्यांचो माल जालीं आनी अविनाशी देवाची मोहिमा सोडून विनाशी मनशाचे, सुकण्यांचे, चौपाई मनजातींचे आनी सर्पांचे रुपणे तांणी धरलें. देखून तांणी आपणाच भितर आपले कुडीचो मान ओगडावचो म्हूण ताच्या काळजाच्या ओत्रेका प्रमाणे देवान आमकां पोजोडपणाचे आधीन केली आनी देवाच्या स्वता बदलेक तांणी फोट मानून घेतली आनी रचणाऱ्या बदलेक तांणी रचनेची सेवा पुजा केली. त्या रचणाराक सासनाक वाखाणणी. आमेन. देवाचे उतर हें. आमचो जबाब मळब परगोट करता ताच्या हातांचें काम. अंत्रोळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचें काम परगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब मळब परगोट करता ताच्या हातांचें काम. उलोवप ना, उतर म्हळ्यार नाच. ताळयाचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमापर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब मळब परगोट करता ताच्या हातांचें काम. उद्गार. Soy Sorves Pora, soy Sorves Pora, soy. देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत. तें काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना
soy salves fora, soy salves fora, soy, 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 soy. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून उलोवप संपयलें तेन्ना कोण एकल्या फारिजेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो आनी तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं ताणें कित्याक हात पांय धुले नात अशेंय तो फारिजेव आपल्या मनांतूच गळोवन विचारतालो. आनी सोमयान ताका सांगलें, आरे, तुमी फारिजेव पात्र आनी ताट भायल्यान नितळ करतात, पूण तुमी भितरल्यान नागोणेन आनी खोटेपणान भरल्यात. खुळ्यानो, जाणें भायलें आंग केलां ताणें भितरलें करूंक ना. तितलेंच न्हय, तुमचे कडेन आसा तांतूंतलें काडून धर्मदान दियात आनी पळयात, तुमचें सगळें नितळ जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. शुभ वर्तमान भावार्थ्यांक तारण दिवपी देवाची शक्ती. रोमकारांचें पत्र 1:16. नियाळाक आधार. देवाचें उतर जिवे आनी बळिश्ट, दोनूय वाटांनी वाजलोले तरवारी परोस रोमता. जंय मनशाचो प्राण आनी आत्मो तशेंच सांदे आनी मेंदू दोशी जातात, थंय पर्यंत तें रिगोवंक शकता. तें मनशाच्या काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना तपासून तांचे विशीं आपलो निवाडो दिता अशें हेब्रेवाचे चिटींत आमकां मेळटा. तशेंच तें देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता तेन्ना देवाची खुशी पाळल्या बगर निर्फळ जावन परतून येना अशें इसायस प्रवादी आमकां सांगता. पयल्या वाचपांत पावलो म्हणटा, आपणाक देवाच्या उतराचो पूर्ण विस्वास आसा, कित्याक देवाचें उतर भावार्थ धरतल्या सगळ्या मनशांक तारण दिवपी देवाची शक्ती. देवान फावो केल्लें प्रमाणीक जावचें देणें मनशांच्या भावार्थां थावन उपजता आनी मनशांक भावार्थाच्या मार्गार चलयत रावता. देवाचें उतर बळिश्ट आनी पदवेदार. ताका पयलो ओयलो जागो दिवन ताचो अनुभव घेवया. हांगा थंय धांवन पेकोवणी आनी मिलाग्री सोदचे बदलेक भावार्थान देवाचें उतर वाचून नियाळुया आनी आमचे भितर रिगोवया. तेन्नाच आमी भावार्थान वाडटलीं आनी भरवशान जियोंक पावतलीं. सर्गींच्या बापा, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हज्या जिविताचीं पावलां हांवें मारूंक आनी ते भाशेन हांवें जियोंक म्हाका तूं शिकय. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dear Baren Koro.